कोकणी उलय लंडन फुलय हे RJ रॉक फाजाचे आवाज 99.8 साऊथहॅम्प्टन UK रेडिओ कार्यावळींत गणेश चतुर्थी ह्या विशयाक धरून विन्सी क्वाद्रोस सादर करता आनीक एक भुरग्या खातीर काणी गणपती बाप्पा मोरया. तर ऐकात गणपती बाप्पा मोरया. सुरेशान आपले ट्युशनाचे दप्तर मेजाचेर उडयले आनी घरांतल्यान भायर सरलो. ताका अमित आनी संदेश हे ताचे दोगूय वर्ग इश्ट रावताले. अरे हो पळय विन्सी आसा, ताकाय आमचे बरोबर व्हरुया. सुरेशान विन्सीक पळयत म्हणलें. खंय वचपाचें? विन्सीन फुडेनूच विचारलें. गणपती बाप्पा मोरया. सुरेशान म्हणलें. ओ व्हेरी नायस. खुशाल जावन विन्सी तयार जालो आनी ते सगळे मेळून सुचितागेर गेले. सुचिताय तांचे बरोबर शिकताले आनी ती सगळीं 7वीच्या एकाच वर्गांत आसली. अमित, संदेश आनी सुरेश हांकां पळोवन सुचिता सारकें खुशाल जालें, चड करून विन्सीच्या येण्यान. ताणें आपल्या घरच्यांक त्या सगळ्यांची वळख करून दिली आनी तांकां बसयले. विन्सीन सगळे कडेन नदर मारली. वॉट ए ब्युटिफूल एम्बियन्स. सारकें नातालाच्या दिसांनी गोठो करतना न्हेसयतात ते तरेन. विन्सीन मनातूच म्हणलें. एका व्हडल्या मेजाचेर बाकिनाचेर गणपतीची मुर्ती बसयल्ली आसली. मेजा फाटल्यान भांगराळ्या रंगाचो पड्डो लायिल्लो आनी मेज फुलांनी न्हेसयल्लें आसलें. मेजाचेर फुलां, कितल्याच तरांची फळां, दिवल्यो बी पुजा करपाचें सामान आसलें. भोंवतणी लायटी घाल्ल्यो आनी वयर फळांची माटोळी आसली. एका कोणशाक एक देखावो केल्लो आसलो जंय एक दादलो आपल्या माथ्यार एका पाटल्यांत ल्हान भुरग्याक घेवन उदकांतल्यान व्हेतालो. कांय कडेन स्पॉटलायट्स आसल्यो आनी घर वेगळ्याच उजवाडान लकलकतालें. विन्सीक हें खूबच आवडलें. डेकोरेशन खूब सुंदर जालां. हातूंतल्या तुवें कितें केलें आसतलें सुचिता? विन्सीन सुचिताक विचारलें. हें सगळें म्हज्या बाबान आनी व्हडल्या भावान केलां. हांव फकत ह्यो फोल्यो लावूंक आसलें. सुचितान हांसत म्हणलें. तितल्याक सुचिताची आवय कितल्याच तरांचें खावंक घेवन तांचे फुड्यांत आयली आनी एकल्याक कितें कितें दीत रावली. बेसन लाडू, बुंदी लाडू, 2-3 तरांचे मोदक, पेडा, मेवा, नेवऱ्यो, शेवचिवडा, शंकरपाळी आनी कितलेच. आवयस, हें पळोवनूच तांचें पोट भरलें. मागीर तांकां भाजीपुरी खावयली. लॉर्ड गणेश म्हणल्यार आमचे वेली दुख्खां पयस करपी आनी जिविताचे बरे पाठ दिवपी शिक्षक म्हूण आमी ताका मानतात. खूब हुशार आशिल्लो तो. आमी सगळीं एकवटान आसूंक आमी ताचे कडल्यान शुद्ध बुद्धी मागुया. सुचिताच्या बापायन तांचे फुड्यांत येवन म्हणलें. इतल्यात भायल्यान फुगेट्यांचो आवाज जालो आनी कितलींच भुरगीं सुरसूर येता आनी पेटलोले वाती घेवन भितर सरलीं. कोणे तरी गणपतीचे मुर्ती कडली दिवली पेटयली. सुचिता सायडीन आसलेले पणटी पेटोवंक लागले. तेन्नाच गणपती बाप्पा मोरया, गणपती बाप्पा मोरया म्हणीत घुमटां आनी ताळी घेवन कितलेच जण तांच्या घरांत भितर सरले आनी आरती करपाची तयारी करूंक लागले. थंय एक उत्सवी वातावरण तयार जालें. चौगूय इश्ट आरती जाय मेरेन थंयच बसून रावले आनी ताणें गणेश चतुर्थीचो आनंद भोगलो. देव बरें करूं.